सिद्धार्थ कुंकळीकर व भारतीय जनता पक्षाचा कॅन्डिडेट हा सगळ्यात खबर आसा. पण जी ही गोंयची राजधानी त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचो एक बालेक गेली 25 वर्सां हो सीट भारतीय जनता पक्षाकडे आसा. आणि मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनामुळे परत एकदा तो बायकोल आयला. त्यामुळे आमचं कॅन्डिडेट बहुमतान निवडून हाडपाचें काम आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या सपोर्टरांनी वोटर्सांनी करपाचें ठरयलां आणि मोठ्या मताधिक्यान हो भारतीय जनता पार्टी परत हो सीट जिखतली. सर इट्स अ फोर-वे फायट. चार फोर-वे फायट आसा ही. सो वेलिंगकर बासान कितें इफेक्ट जातलो पार्टीर? शेवटी लोकांक खबर आसा आणि ही एकूण भारतीय जनता पक्षाचे एकूण काम पळयले नंतर आतां पर्यंत पणजेच्या वोटर्सांनी भरपूर मदत दिल्ली आसा आणि ह्यावेळी जरी अटीतटीची लढत दिसली परंतु हो सीट जिंकणे फार आवश्यक आसा आणि त्यामुळे सगळ्यांनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या सपोर्टरांनी भारतीय जनता पक्षाक पुरो तेंको दिल्लो आसा आणि जी काही अस्थिरता विरोधात हाडपाक पळयतात ती अस्थिरता ही हो सीट भारतीय जनता पक्ष जिंकल्या नंतर ती अस्थिरता ही पयस वयतली. त्यामुळे खूप मतांनी भारतीय जनता पक्षाचो सीट निवडतात. कितले वोटींग जावपाक यू एक्सपेक्ट बाय द डे एंड ऑफ द डे? साधारणतः मोर दॅन 75% वोटींग जातलें असो एक अंदाज आसा आणि प्रत्येक घराघराक भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्ता पाविल्लो आसा आणि लोकांनी ही एकूणी जी काही अस्थिरता जशें म्हणले प्रमाणे निर्माण करपाचे विरोधक पळयतात त्यामुळे प्रत्येक मतदार हो भायर सरून भारतीय जनता पक्षाक वोट देते. सो काही गोष्टी मायनिंग सारको विषय जालो किंवा काही तुम्ही जाणात की फादर कोसेसम सारको एक आमचो फादर त्या सारख्या मनशांनी ज्या पद्धतीने विषयाने प्रचार केलो आणि त्यामुळे साधारण फादराचे जे कितें सांगतात ते लोक आयकतात आणि त्यामुळे ख्रिश्चन भावाचे काही वोट्स ते आमकां कमी पडटले. हो एक विशय आशिल्लो, मायनींग हो इश्यू आशिल्लो आणि परंतु ज्या पद्धतीन केंद्र सरकारान जो विकास केलो आसा तो विकास त्या विकासाक पळोवन परत एकदा खंय तरी मार्जीन तरी कमी जालें परंतु दक्षिण गोंयचो सीट आमी जिखतले हातूंत तुका. थर्ड थिंग दिस टायम ऑल्सो तुम्ही वन्स यू आर इलेक्टेड बऱ्या खात्या मेळटले म्हणून अशें एस्पिरेशन आसा. तुम्ही जाणात की हो प्रेरोगेटीव प्रायम मिनिस्टराचो आसा. ह्याने जी जबाबदारी आमचेर दिल्ली आणि खास करून स्पेशली आयुष मंत्रालय नवें क्रिएट करून म्हजे कडेन दिल्लें ताजें काम कशे पद्दतीन जाल्लें आहा ह्या देशाची जनता जाणा तेय जाणा. त्यामुळे हे सगळें पळोवन कितें दिवपाची आमी सदांच म्हणटात यू आर द डिसिप्लीन सोल्जर ऑफ द पार्टी. जें कितें काम दिता तें बरे रितीन करपाचें ही आमची भुमिका. त्यामुळे आशा आसा की ह्या हातूंतल्यान कदाचित स्टेट मिनिस्टर म्हणून आसा इंडिपेंडंट चार्ज तो कॅबिनेट दर्जो निश्चितपणे प्रायम मिनिस्टर म्हाका दितलो अशें दिसता. It's a little slow, no? Because today being Sunday, I guess people tend to come out little late. What's going on? But Ribandar you found better crowd than Benjamin? I think so, no? Here is almost 22%. That's what he was saying. Ribandar was just 14%, and I just left. Benjamin, sorry. Benjamin was just 14%, and I just Hardly any left. crowd, hardly any He'll come, no? Today is Sunday, no? Everyone must be thinking like, okay, let other people go, then I will come. And same thing is being going on. confident of See, I put my agenda in front of the people. It is for the people of Panjim to decide. But it looks like change is coming. okay. Thank you. So how you see the preparation that have been done for this? Okay, looks like everything seems to be going smooth. I think Election Commission is doing a very good job. I should compliment them. How many votes do you expect? No, I don't know. I've still not started counting. But approximately margin will be? No, I don't know. You all tell me, no? वोटी काउंटिंग स्टार्ट जावपाक कितले एक्सपेक्टेशन्स आसा? एक्झिट पोल किंवा असे जे काही अंदाज येतात तातूंतल्यान भारतीय जनता पार्टी एलोन ही 300 सीट क्रॉस करतली अशे तरेचे अंदाज आसात. ज्या पद्दतीन संपूर्ण देशांक उलथापालथ जाल्ली आसा ह्या देशांक विकास जावपा खातीर परत एकदा मोदी हे लोकांनी ठरयिल्लें आसा आनी ह्या पूर्ण मेजॉरिटी एनडीएक मेळटली हातूंत अजिबात दुबाव.
गोंयान दोन कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा सो तुमचें कितें आसा दोन्ही सीट यावेळी दोन्ही सीट भारतीय जनता पार्टीची आहेत. मोगाळ गोंयकारांनो हांव तुमचे कडेन मागणी करतां एक आमी 100% वोटींग करुया. विवा गोवा विवा पणजेकारांनो एक खेपो आमी 100% वोटींग करुया. हांवें सुद्दां वोटींग केलां. तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागणी करता मातशें वोटींग करचें प्लीज.